सुभाष शिरोडकर, ONGCचे हेड आणि रेस्टॉरंट टीम आणि क्युरियस माइंड हांची पुराय टीम ह्या दोगांच्या खूप खूप अभिनंदन करता. सराउंडिंग स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल स्पेशली फ्रॉम द शिरोडा आणि साखळे हांगासर तांकां हाडून वेरियस आमी म्हणटा तश्यो रोबोटीक एक्टिविटीज किंवा तांकां स्टेम लॅब ह्यो एक्टिविटीज तांकां शिकयल्या, तांच्या मदीं त्यो करून घेतल्या. त्या बद्दल हांव खरोखरच क्युरियस माइंड हांचे खूप खूप मनापासून तांचे अभिनंदन करता. आणि ह्या एक्टिविटी CSR अंडर ONGCनी स्पॉन्सर केला म्हणून तांकांय बी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. आमी पळयता की भुरग्यांच्या भितून स्टेम लॅब ही काळाची गरज आसा. तांकां इनोव्हेशन आणि टॅक रिलेटेड हे सगळे आतां पासून जर समजपाक लागले जाल्यार इन फ्युचर अशा पद्धतीच्या नवीन इनोव्हेशन सेक्टरात वचपा खातीर तांकां एक आवड क्रिएट जातली. म्हाका खूप बरें दिसलें. प्रायमरी स्टुडंट्स 3rd आणि 4th स्टँडर्डची म्हणजे जवळपास वर्किंग ऑफ द हार्ट कशा पद्धतीन करता, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी हाजेर हांव उलयता. म्हणून हे सगळे जर पळयत जाल्यार आमच्या भारताचें भविश्य आनी गोंयचें भविश्य हे उज्वल आसा. म्हणजे एवरीथींग इंडियन टॅक रिलेटेड गोश्टी तांकां सातत्यान कळपाक लागलेल्यो आसा. क्युरियस माइंडान आनी एक बरी गजाल केल्या की अंदूची चवथ ही टॅग चवथ करपाचें जर ताणें ठरयलां. माटुलेक QR कोड दिवपाचो किंवा गणपती हो QR कोड आशिल्लो गणपती तेंच्यांनी लोकां मदीं हाडपाचो जो प्रयोग केला, हांव खरोखरूच तांचे मनापासून पुराय टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. आणि अशाच पद्दतीन टॅक्नॉलॉजी आसा ती आमी सगळ्या लोकां पर्यंत व्हरपाक शकता हें तेंच्यांनी करून प्रूव केलां. आमच्या साखळेत हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला त्या बद्दल हांव दोन्ही ऑर्गनायझेशनचे खूप खूप अभिनंदन करता. देव बरें करूं.